विकसित गोवा बजेट डॉ. प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचे नेतृत्व करपी यांच्यानी काल बजेट दवरलेले आसा। हे बजेट आमी जर पळयत जाल्यार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे बजेट सर्वसामान्यांचे अशें बजेट आसा। सर्वसामान्यांक 1 रुपयाचे कर न दवरता थंयचे झिरो टॅक्स बजेट, सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक आणि लोकभिमुख अशें हें बजेट आसा। आमी जर पळयत बजेटाचे आंकडे सगळे सांगपा वचना कारण आमचे आदले मुख्यमंत्री तुमकां सगळे सविस्तर सांगतलेच। एकच गजाल सांगता, आपल्या 2.25 तासाच्या भाशणात काल मुख्यमंत्र्यान जे बजेट आमचे गोंयकारां खातीर दवरलेलें आसा तातूंत भितर सगळ्या क्षेत्राक कवर करता आसतना जावं ते आर्ट एंड कल्चर आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एम्प्लॉयमेंट आसतलें, इंडस्ट्री आसतलें, टॅक्सेशन आसतलें, सर्वोदय, अंत्योदय आणि ग्रामोदय अशा सगळ्या स्तरा भितर सगळ्या समाजा भितर सगळ्यांची काळजी घेवन हें बजेट दवरलेलें आसा। आनीक हातूंत भितर आमी जर पळयत आमची मठग्रामस्थांची दिंडी आसतली, देवी लहराची जात्रा आसतली, ताका एक राज्योत्सवाचो दर्जा दिवन आमचे सगळे मठग्रामस्थांचे संबंध दक्षिण गोंयचेच न्ही संबंध गोंयकारांचे जी दिंडीचो जो उत्सव आसा ताका एक मान्यता दिल्ली आसा, राज्य मान्यता दिल्ली आसा। त्याच बरोबर आमचे आमदार तळावे, आमचे आमदार तशेंच माजी मुख्यमंत्री आसतले, त्याच बरोबर आमचे आतांचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हे प्रत्येक वेळार ह्या दिंडीचे अध्यक्ष आसतले। त्यांचे प्रयत्नांतल्यान आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले बद्दल आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन खूब खूब त्यांचे आभार व्यक्त करतात। बजेट प्रेजेंट जालें, मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना बजेट 2025-26 बजेट प्रेजेंट केलें तर सगळ्याक एक प्लेजंट सरप्रायज, इट वॉज ए प्लेजंट सरप्रायज फॉर एवरीबडी। कारण अत्यंत बरे पद्धतीन शिकून स्टडी करून मुख्यमंत्र्यान हें बजेट सारासात सगळ्या समाजातल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाचो, फायदो सगळ्या घटकाचो जावपाचो अशा पद्धतीचें बजेट आनी ताचें रिएक्शन एकदम बरें जालें। म्हणजे फोकस ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, म्हणजे बेजीक फोकस आशिल्लो सगळ्या राज्याचो विकास। थंय मागीर हें तें डिफरन्स आनी हें तें पळोवना, सगळ्या राज्याचो पूर्णपणे विकास करप, प्रजेचो विकास करप हें धोरण दोळे मुखार दवरून मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट केल्लें आसा। पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां दिसता टोटल बजेटाची सायज आसा 28,163 कोटी, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा 20,999 कोटी आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा 7,863 कोटी। फॉर रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 2,403 कोटीचें प्रेजेंट केल्लें आसा। Fiscal deficit is estimated at 2,826 crore, which is 2.5% of GSDP, म्हणजे वेल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। केंद्र सरकारान एक सगळ्या अर्थ मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक एक लिमिट घालून दिल्ली आसा की तुझे डिफिसीट, फिस्कल डिफिसीट तूं मेंटेन करपाक, इट कॅनॉट एक्सीड। आणि तातूंत त्या प्रमाणे आमचे जे फिस्कल डिफिसीट आसा अराउंड 2.5%, देन वेल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। आता ह्या बजेटाच्यो मेन हायलायट्स पळयले जाल्यार आमकां कितें दिसता, आमी सगळे जाण मानतात ह्या देशांत की 2 सेक्टर आसात ह्या देशांत जे सामान्य मनशाच्या काळजाक टच करतात, दे टच द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन। वन इज एज्युकेशन सेक्टर आणि वन इज हेल्थ सेक्टर, बिकॉज एज्युकेशन मेक्स थिंग्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। हेल्थ टेक्स केअर ऑफ युअर एंटायर सिस्टीम and it is said that health is wealth. ह्या दोन्ही सेक्टराचे जर आम्ही पळयत जाल्यार आमच्या लक्षात येता की चीफ मिनिस्टरान एज्युकेशन सेक्टराक जवळजवळ 2,919 कोटी 19.99 कोटी प्रोवाइड केल्ले। इट इज अ सगळ्यात बरो हे दिल्लो आसा एज्युकेशन सेक्टराक। आणि एज्युकेशन सेक्टराक दिता आसतना स्कूल एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, हायर सेकंडरी सगळ्या सेक्टरांक पैसे दिल्ले आसा। म्हणजे हांव पळयतालो आज म्हणजे बजेट काल वाचून काडलें तेन्ना म्हज्या लक्षांत येलें की स्कूल एज्युकेशनाक जवळजवळ 2,100 कोटी दिल्ले आसा, हायर एज्युकेशनाक जवळजवळ 700 कोटी दिल्ले आसा, टेक्निकल एज्युकेशनाक जवळजवळ 119 कोटी दिल्ले आसा। म्हणजे अशें हें जर सगळें पळयत जाल्यार 2,919.99 कोटी एज्युकेशनाक दिल्ले आसा। आणि दुसरो सेक्टर म्हणजे जो हेल्थाक 2,037 कोटी दिल्ले आसा। तातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आयल्यो, हेल्थ सर्विसीसाक दिल्या जवळजवळ 857 कोटी, जीएमसीक दिल्या जवळजवळ 993 कोटी, तुगेल्या डेंटल कॉलेजीक दिल्या 79 कोटी, इंडस्ट्री आणि तुगेल्या फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्या 27.61 कोटी। हे टोटल पळयलें जाल्यार दोन्ही इम्पॉर्टंट सेक्टर्स
हॅव बीन प्रोवायडेड फंड्स फॉर ऑल रावंड डेव्हलपमेंट. म्हणजे ते मागीर PHC आसत, RMD आसत, CHC आसत, हे सगळे केअर घेवपाक, एम्ब्युलन्सीज आसत, MRIच्यो आनी मोठ्या प्रमाणाचेर एम्ब्युलन्सीज आसत, हे सगळे केअर घेवपा खातीर ही बजेट प्रोविजन आज आमी केल्लें आमकां